ऑक्टोबर 25 ह्या दिसा गोवा टायम्स ह्या न्यूजपेपराचेर एक हांवें कट आवट दिली आनी ताजेर आमकां अशें कळून येयलें की आमचे सलवणा हांगासर जेटी जावपाची आसा। जेन्ना ही जेटी येवपा आसा ताणें म्हणलें कितें तितून की ही जेटी आसा ती लोडिंग आनी अनलोडिंग दोनूय जातले म्हणून। तर आमकां फाटल्या तेंपार जशें जालां त्या प्रमाणे जशें मॅरी गो रावंड सारके जायते प्रोजेक्ट येयले आनी आमी ते आमचे सगळे गांवच्या सपोर्टान ते आमी सगळे स्क्रॅप केले। आयज कितें तरी परत एक फावट हे जेटी बांदपाचें हें चालू केल्लें आसा। तर ह्या जेटी लोडिंग अनलोडिंग म्हणले उपरांत आतां आमगेले सळवणा लोडिंग कितें जातलें आनी अनलोडिंग कितें जातलें हें आमकां कांयच खबर ना। त्या खातीर आयज आमी आमची हांगा ग्रामसभा मिटिंगे आशिल्ली तेन्ना आमी हो पॉयंट थंय रेज केलो आनी बहुमतान म्हणटा ते भशेन सगळे लोकांनी ताका ओपोज केला आनी हो स्क्रॅप करचो अशी लोकांची मागणी आसा। ग्रामसभा इल्लीगल कन्स्ट्रक्शन जे आसलें ते ह्या फावटी पंचायतीन आतां डिमॉलिशन स्क्वॉड सबमीट केलें म्हूण सांगलें तेणी। कसली इल्लीगल कन्स्ट्रक्शन? सो हांगा ते पंचायती फाटल्यानच हांगा इल्लीगल कन्स्ट्रक्शन जे जालें एक दुस्ती करताले तेजेर डिमॉलिशन सगळे कंप्लेन जातलो। तो इशू ट्रॅक जावन कोर्टाक जावन 2-3 कोर्टांतल्यान तांकां डिमॉलिशन ऑर्डर मेळ्ळ्या आनी पंचायतीन एक्झिक्यूट केलें ना ते गेल्ले फावटी। सो तेणी सांगलें की 15 दिसांत करता म्हणून। सो ह्या फावटी लोकांनी परत तो मुद्दो काडलो आनी मागीर आमकां तेणी लेटर बी दाखयलें की आपण डेप्युटी कलेक्टर जालें म्हणून व्हिडिओ डेप्युटी कलेक्टराक डिमॉलिशन स्क्वॉडाक सांगलें तेणी। सो तो एक इशू आसा। दुसरें म्हणल्यार आतां चल्लां की शळवणा जेटी येवपाची आसा खंय मोस्टली इट इज फॉर कोल। सो हेका लागून लोकांनी बोवाळ घातलो सगळें। सो आतां पंचायतीक आमी रिजोल्युशन घेतलां की हें केलें म्हणून तें सांगलें आमी रिजोल्युशन घेया म्हणलें सगळ्यांनी की जेटी नाका म्हणून हांगा शळवणा। दिना तारकारात ज्यो दोन जेटी लोडिंग आनी अनलोडिंग जेटी तेणे अशी पास जाली म्हणून आमकां कोणे एकल्यान ग्रामसेवकान लेटर केलें तो इश्यू। आमी तांकां सांगलें आमच्या म्हणजे कसलीच आमी तांकां मान्यताय दिली ना म्हणून। तो पेपराचेर येयल्लें म्हणटा तो आनी आमकां ते पेपर पळयला आमी तेजी ताका क्लियर जालें म्हणून जाता। आनी आमी सद्दां तांकां म्हणलां की आमी तुमकां सपोर्टान आसतले कित्याक हेजे पयलीं हॉमेंतून सुद्दां इलिगल प्रोजेक्ट हाडपाक गेल्ले जावं कोल डंपींग आनी रेल फ्राय टर्मिनस म्हणून ते सुद्दां आमी एनजीटी वचून आमी बंद केल्ले आसा। हे वर्सा गिनारांनी अशें केलां त्या प्रोजेक्टाक शेलवणा आमी टोटली ओपोज आसतले आनी आमी लोकां बरोबर आसतले।